लक्षात तुम्ही दवरपाक जाय. हे खूप पिशाक काडटले तुमकां, खूप पोटले वाडटले तुमकां. म्हणून विचारले ढवळीकरान जर तुमकां डेव्हलपमेंट केला पडते पडते तुम्ही तांकां मतां मारल्या जाल्यार ही वस्ती खंय जाली. ही तुमची जर मतां तांकां जाय जाल्यार घाट्याची मतां थंय खंय जाली. घाट्याचे वस्ती थंय कशे जाले. थंय घाट्याक गव्हर्नमेंट जॉब कशे मेळ्ळे. थंय घाट्याक सगळे गव्हर्नमेंट स्किमी कशे मेळ्ळे. आणि जर ढवळीकराक तुमचे डेव्हलपमेंट जाल्ले जाल्यार जर तेणी केला जाल्यार हांगासरल्या बायलांक अजून पर्यंत रोजगार कित्याक निर्माण जावना. अजून पर्यंत तेंच्यांनी फक्त फुगड्योच कित्याक घालपाचे आनी 5,000 रुपया त्यांना प्राइस कित्याक काडपाचे. हांगासरल्या भुरग्यांनी पात्रांवाच्या पांया कडेन वचून सर्टिफिकेट घेवन तेच्या दरबारात कित्याक पडते पडते फावटी मारपाचे. कित्याक तेच्या पांया पडून सांगपाचे की बाबा आमकां नोकरी दी नोकरी दी नोकरी दी म्हणून. कित्याक विचार करा तुम्ही. आयज जेन्ना घरा वयता विचार करा की तुम्ही खंयच्या गुलामगिरीत जगता. आमी ही गुलामगिरी मुक्त करपाचो टायम येयला. जेन्ना हांगा व्हडले कोण ऑफिसर येतले, जेन्ना हांगा मस्ती जातली तेन्ना आपलो गांव सोडून बायलां घराना ती भायर सरपाक जाय आनी सायडीचेर पावपाक जाय. नाजाल्यार फायदो ना. नाजाल्यार म्हणून ती 10 बोडकां आसा ढवळीकराक दाखोवया. ही 10 बोडकां कोण, 4 बोडकां, 7 बोडकां म्हणटा पळय, ही 7 बोडकां कोण आहा ती दाखोवया. मेजपाक येना. एका दिसताले पयशे, एका दिसताले सुटकेसी. कित्याक त्या प्लांटाचेर तुम्ही मॉडेल जातलो थंयसर कमिशन शेअरिंग जातले. हांगा जे शिरे घेतले तेजेर कमिशन शेअरिंग जातले. तेच्या जोडणीन 110 स्क्वेअर 110 जो सर्वे नंबर आहे तुझी माती विकतलो तो तेंका थंयसर प्लॉटिंग करतो थंय फुडें बिल्डिंग बांदतलो आनी तुमच्या गांवांतल्या 15 मिटरचो रोड व्हरतलो. तुमचे देवूळ आनी तुमचे घर सुद्दां ते पोवचें ना. याद दवरा. त्या बीजेपी काय लागना. तुमचे देऊळ लागना, तुमचे घर लागना, तुमचे अस्तित्व लागना. एका लागता फक्त आपली पैसे आणि आपली सत्ता. एका सत्ता तांकां मेळ्ळी की तांकां ते गोंयकार दिसना, तांकां ते मतदार दिसना, तांकां तेचे कार्यकर्ते दिसना. हे खंय तरी बंद करपाक लागून आमी आयज फुडें सरला. देवाच्या आशिर्वादान आमी सगळे जाण तुमी हांगा जमलात. खूब बरें दिसलें की मडकय मतदारसंघान लोक भायर सरलेल्या. हे जे भायर सरला ते परत भितर वचपाक जायना, ते बिळान वचपाक जायना. आमी भायर सरला ही मशाल घेवन ही क्रांती करपाक. ही क्रांती आमी करतले आनी आमचो गांव उदीर गांव आसा हे सगळे मेळोन आमी राखतले. ते ढवळीकराक तेजो नांव आमी राखतले. देव बरें करूं. काजळाचे तर्फे हांव आमच्या गांवाक फोडोवंक सोदिना. आनी तूं जे आज आमकां सांगता तें आतां म्हाज्या वयल्यान तुवें केल्लें आसा तें आतां शक्य ना म्हणून. गांवच्या लोकांक फटोवन आमकां कांयच नाका. आमचो गांव पयलीं तरीच आमची भुरगीं फुडें बरे भशेन हांगा दीस काडूंक शकतली. सांगतलो जाल्यार खूब आसा. हांगा अन्याय आमचेर खूब जाला. खास करून म्हाजेर तरी. पूण म्हाका तें सगळें कितें सांगपाचें ना. हळू सगळें कळून चुकतले. फुडले सुवातेर हांव आमच्या देवस्थानाचो अध्यक्ष मुकुंद नाईक एका विनंती करता की ताणें फुडल्या Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.